नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बांगळा गोयचे सपन पुराय करपा खातीर आमचे यत्न चालूच, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। रेवेचे दोंगर करप्यांचेर करात कारवाय, असोसिएशनाच्या लोकांची पंचायतीक शिटकावणी। कायद्याचे ज्ञान घेवपी बीएम साळगांवकार महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी फुलयले भाजयेचे मळे, कोरोना काळांत केल्लो प्रयोग थारलो यशस्वी। आमच्या अधिकारांचे बसता ते प्रमाण फुडें व्हरतले, वेस्टर्न बायपासाचे काम सांगता भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल। सगळ्यांचे नाव घालपाक ही कितें लग्न पत्रिकान ही कार्यावळ, पत्रिकेचेर आमदारांचे नाव ना म्हूण तिडकिल्ल्या नागरिकांक मंत्री हळर्णकारान दिली जाप। चिखले भल्ला विंटेज कार प्रदर्शन, पंचायत मंत्री माविन गुदुनीचे हस्तुकी जाले उक्तावण। आयज गोयचो 62 मुक्ती दीस, पळयात ह्या विशींच्यो खबरो। गोंयांत मुक्ती दिसाच्या मुखेल कार्यावळीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तिरंगो हुबोवन मानवंदना स्विकारली। ध्वजरोहण जाल्या उपरांत मुख्यमंत्र्यान लोकांक संबोधीत केलें। आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी केल्ले खर यत्न आनी त्यागाक लागून 19 डिसेंबर 1961 वर्सा आमकां पुर्तुगेजांच्या 450 वर्सांच्या परकी राजवटी पासून स्वातंत्र्य मेळ्ळें। आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केल्ल्या त्यागाक लागून आयज आमी शांतिकायेन आनी अभिमानान आपली जीण जगतात। गोंय मुक्ती दिसाच्या आयच्या ह्या इतिहासीक प्रसंगार आमी आमच्या म्हान सुटके झुजाऱ्यांक अभिवादन करूया। आमी आमचे मदले मतभेद कुशीक दवरून गोंय राज्याचे फुडले उदरगती खातीर एकवटान यत्न करूया, तशेंच गोंय राज्याची सोबीतकाय सांबाळून दवरपाचो संकल्प करूया अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार म्हणलें। समेस्त गोंयकारांक आणि जगाच्या विविध भागांत वास्तव्य करून आसपी विविध क्षेत्रांनी भारताचे नाव परजळीत करपी समेस्त अनिवासी गोंयकार आणि गोंयकारांक 62व्या गोंय मुक्ती दिनाच्यो होणुणीत परबी। प्रसिद्ध विचारवंत खलील जिब्रान हांणी म्हळां, लायफ विदाउट लिबर्टी इज लायक बॉडी विदाउट स्पिरीट। स्वातंत्र्य हो देशाचो चैतन्य जावन आसा। ह्या चैतन्या शिवाय खंयचोय प्रदेश निष्प्रभ आणि दिशाहीन ठरता। एक गिरेस्त अशें दायज आणि परंपरा आशिल्लें आमचें गोंय असोच पोर्तुगीजांच्या राजवटीत जुलमी जोमखंडात 450 वर्सां निस्तेज जावन पडिल्लो। पाशवी अत्याचार, इन्क्विजिशन कायद्यातल्या जबरदस्तीन धर्म परिवर्तन, स्थानीक भाशा, संस्कृती, रिती रिवाज हाचेर हावळ हाडप अशाच भयाच्या आणि दहशतीच्या नेटार पोर्तुगीजांनी हांगासर 450 वर्सां सत्ता उपभोगली। पण कितली काळी रात जाली असली तरी केन्ना तरी सोंपताच। आमच्या स्वतंत्र सेनानींनी धैर्य, साहस, त्याग, बलिदान हाच्या परिणाम स्वरूप आणि भारत देशाच्या सैन्य दलांनी केल्ल्या कारवायेन आमचें गोंय 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा मुक्त जावन ह्या भारत देशाचो अविभाज्य भाग जालो। हो त्याग आणि बलिदान केल्ल्या समेस्त सेनानींक आणि तांच्या कुटुंबियांक पुराय गोंय कृतज्ञ भावनेन आर्गां ओंपता। गोंय सरकारच्या वतीन, गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तांकां परत एकदां सगळ्या जाणांक आर्गां ओंपता। आमचो गौरवशाली इतिहास, आमचो देशप्रेम, पुर्वजांचें शौर्य आमी परत परत याद केल्या बगर आमच्या फुडल्या पिडयेक ताची म्हायती कळची ना
म्हणून तर हो 88 आसा. कुंकळेचो उठाव जावन 70तलो राण्यांचो उठाव आनी पिंटो रिवॉल्ट हे परत एकदां आमी सगळ्या भुरग्यांच्या समोर हाडपाचो हो सरकाराचो प्रयत्न आशिल्लो. 19 डिसेंबर 2020 सावन ते 19 डिसेंबर 2021 हे गोंय मुक्तीचे 60वें वर्स आमी व्हडा दबाजान मनयलें. ह्या वेळार भारत देशाच्या स्वातंत्र्याची 75 वर्सांय पुराय जाताली हो योगायोग जुळून आयलो. समेस्त देशवासियांक गोंय मुक्तीच्या 60 वर्सांची आनी आझादी का अमृत महोत्सव ह्या दोनूय उत्सवाच्यो ह्या अमृत काळात हांव खूब खूब शुभेच्छा व्यक्त करतां. पुर्तुगेजांच्या गुलामगिरींतल्यान मुक्त जावन गोंय 62व्या वर्सान पावल दवरता. फाटल्या 61 वर्सान गोंयान समाजीक, शैक्षणीक, अर्थीक, सांस्कृतीक आनी उद्देगीक क्षेत्रांत बरीच उदरगत केल्या. पूण खऱ्या अर्थान मुक्त गोंयान कात उडयल्या ती गोंयाक राज्य म्हूण दर्जो मेळत उपरांत. फाटल्या 35 वर्सान गोंयान साबार क्षेत्रांनी वेगान घोडदौड केला. पूण ह्या 61 वर्सांत जशी उदरगत जाल्या तशीच बरीचशी नवी आव्हानां लेगीत गोंया मुखार उबी रावल्यात. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत पोर्तुगीजांच्या राजवटीत आशिल्ले गोंय कितल्याशाच जाणांच्या बलिदाना उपरांत आणि हजारांनी लोकांच्या संघर्षा उपरांत बद्द 14 वर्सांनी मुक्त जाले आणि गोंयकारांक आपलो हक्काचो प्रदेश मेळ्ळो. स्वतंत्र भारताचो स्वतंत्र नागरीक म्हणून गोंयकाराच्या नव्या जिविताकूय सुरवात जाली. मायनिंग आणि पर्यटन मळारूय उदरगत करपाक सुरवात जाली आणि कांय काळा भितरूच गोंयान एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र म्हणून नाव जोडलें. फाटले 61 वर्सांत गोंयान मुळाव्यो साधन सुविधा उबारूनय बरीच उदरगत केल्या. अटल सेतू हो महत्वाचो पूल आणि अत्याधुनिक तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून उत्तर आणि दक्षिण गोंयाक जोडपी जुवारी केबल स्टेट ब्रिज हे या मुळाव्या साधन सुविधाची देख दिवपी सध्याचे साक्षीदार. कदंबा महामंडळान जाल्यार आता इलेक्ट्रिक बसी रस्त्यार देंवयल्यात. गोंयची राजधानी पणजी कांय म्हयन्या भितरूच स्मार्ट सिटी जावपाची आसा. हे दिकेन नेटान काम सुरू आसा. कोविडाच्या 2 वर्साच्या संकश्टातून भायर पडत गोंयचो पर्यटन उद्देग नव्यान उंचाय घेवपाक लागला. दाबोळी उपरांत मोपा सारको आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गोंयांत उबारला. हे खातीर गोंयच्या उदरगतीची क्रांती जातले अशें म्हणटात. पूण मुळाव्या सुविधांची उदरगत करतना गोंय आपले गोंयकारपण शेणोवपाक लागला. गोंया भायल्या आयिल्ल्या भांडवलदारांनी गोंयच्यो जमिनी व्हडा प्रमाणात विकत घेवन आपलो हांगा तळ ठोकला. लागी लागी 15 लाख लोकसंख्या आशिल्ल्या गोंयांत स्थलांतर केल्ल्या मनशाचो आंकडो खूबच आसा. हे खातीर गोंयांत गुन्यांवांच्यो घडणुक्यो वाडल्यात. तातूंतच गोंय गुवळी वखदांचो व्यापाराचो भारतांतलो एक ड्रग डेस्टिनेशन जायत चल्ला. गोंया मुखार कोयराचो प्रस्न लेगीत तोंड करून उबो आसा. सोनसड्या सारक्या कोयर प्रकल्पाचो प्रस्न गोंयाक राज्याचो दर्जो मेळून 35 वर्सां जाली तरी आजून लेगीत सुटिल्लो ना. सरकारी नोकरीच जाय हो हावेस धरून आशिल्ले गोंयचे तरणाटे शेती करपाक येनाशिल्ल्यान वाडिल्ली बेरोजगारी हो गोंया मुखावेलो आनी एक व्हड प्रस्न जायत चल्ला. शेतकी मळावेली पिकावळ निर्यात करपाची तांक आसून लेगीत ह्या बाबतीन गोंय आजुनूय फाटीं उरला. फाटल्या कांय वर्सांत गोंयांतले कितलेशेच उद्देग धंदे बंद पडिल्ल्यान गोंयचे खुबशे तरणाटे नोकरेच्या सोदात आसात. कितल्याशाच वाठारांनी आजुनूय उदकाचो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना. अशी कितलीशीच आव्हानां नव्या गोंयासामकार उबी आसात. नीती मुल्यांक गुड्ड्याक मारून पक्ष बदलपी गोंयांतले पक्ष बदलू राजकारणी आनी ते खातीर तयार जावपी राजकीय अस्थिरता गोंयच्या उदरगतीत आडमेळी हाडटात. गोंयचो तरणाटो गोंया भायर चल्ला आनी भायले भांडवलदार गोंयांत पांय पसरूंक लागल्यात. म्हणूनच गोंय मुक्तीची 61 वर्सां मनयतना हे सगळ्याची जाणविकाय दवरून राजकारण्यांनी फुडल्या 15 वर्सांत सुंदर सोबीत गोंयाचें नियोजन करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयज पुराय गोंय 62वो गोंय मुक्ती दीस मनयतात. फाटल्या 61 वर्सांत राजकारणी, उद्देशक, कलाकार, शिक्षण तज्ञ, समाजीक वावुरपी हाचो वांगडा सर्वसामान्य गोंयकारांचो गोंयच्या उदरगतीक व्हड वांटो आसा. ताकाच लागून मुक्त गोंयच्या फाटल्या 61 वर्सां विशीं सर्वसामान्य गोंयकारांक कितें दिसता तें आमी जाणून घेतले. Goa, after 61 years, has developed quite a bit. We see new roads, we see many things, but at the same time, we see with much pain the destruction of environment, the destruction of our identity. You know, there is so much of influx of people. Demography of the villages, the cities, everything has changed. And everything has changed for the worse. Because even migration can
improve a lot in from the social aspect. But unfortunately, what we see is only degradation because things don't improve here because the law and order is totally absent in this place. आज आमच्याकडे स्वतःचे गोंयकाराचे जमनी आमच्यापासून परप्रांत्याकडे वचपाक लागल्यात. आता हेका लागून नवीन कायदो करपाची गरज आसा. ना जाल्यार गोवा आमच्यापासून गोंयकार मूळ गोंयकार आयज उरचो ना. आयज सगळ्या क्षेत्रात भायले परप्रांती गेल्या कारणान जे प्रश्न निर्माण जाल्यात तेतूर मोठ्या प्रमाणात बलात्काराचे विशय असतील, खून, दरोडे आणि वेगवेगळे वेशा व्यवसाय हे जे व्यवसाय सुरू जाल्यात तेका जसे सरकार जबाबदार आसात तसेच आम्ही नागरिक गोंयचे जे आसात ते जबाबदार आसात. सगळ्या क्षेत्रात शिस्त हाडून तेचेर उपाय काढून जर आम्ही त्या क्षेत्राचो अभ्यास करून जर तेचेर उपाय काढलो ना आणि सरकारान हे जर गंभीरतेन ना घेतले जाल्यार येणारो काळ हो गोंयकारा खातीर मोठो धोक्याचो काळ आसा. सगळ्यात इम्पॉर्टंट म्हळ्यार आमचो फुडार जो आसा तो आमची भुरगीं ल्हान ल्हान माणकुली भुरगीं आसा स्कुलांनी अल्टिमेटली शिकतात आनी सो टिचरांनी आनी स्कूल इन्स्टिट्यूशनांनी एक नियम करपाक जाय की जे कितें शिक्षणाक जे पळय योग्य जे कितें लागता दे शूड डू द टीचिंग पॅशनेटली एंड दे शूड डेव्हलप द स्टुडंट्स टू क्रिएट द नेक्स्ट मास्टर माइंड्स फ्रॉम गोवा. खंय तरी म्हाका दिसता की आजुनूय कॅरियर कावन्सिलिंगाची गरज आसता. प्रत्येक भुरगो जो 10वीच्यान पास जाता 12वीच्यान पास जाता ताका खंयचे दिशेन वचपाचें तें कळना. आमच्या कडचो पारंपारीक जो स्कील वर्क करणारो आसलो, गवंडी आसूं, सुतारकाम करणारो आसूं, इलेक्ट्रिशियन आसूं किंवा आनी कितें करणारो आसूं, हेंच्यांनी सगळ्यांनी आपली हें सोडली. त्यामुळे ती जागा भरून कोणी तरी काडूंक जाय. आनी दुसरी गजाल अशी की गोंयकारांक बेगींतल्या बेगीन आपलो बंगलो उबो रावल्लो जाय. बेगींतल्या बेगीन बंगलो दिवपाची गोंयकारांच्या गवंड्यांच्या कडेन कॅपॅसिटी ना. ती आसा ती मायग्रंट्स जे आसात न्हय स्कील लेबर गवंडी वगैरे UP म्हण, बिहार म्हण किंवा कर्नाटका त्यांच्या कडेन आसात. ते तुका विदीन नो टायम तुका रेडी करून दितात सगळे. त्यामुळे तांकां डिमांड जास्त आसा. त्यामुळे गोवा मुक्तीच्या 61व्या भितर आमी विचार करूंक जाय की म्हाका बेगीन बंगलो उबो रावल्लो जाय आनी तितर सगळे मायग्रंट्स येवन तेंच्यांनी सगळे ऑक्युपाय केल्ले जाय. काय हांगासरले पारंपारीक जे आसले त्यांचोच वापर करून आमी एक 15 दीस उशीर जालो म्हणून कांय बिगडना अशें एक जाणीव आमच्या मनात निर्माण जावपाक जाय. ही जरी जाली जायत जाल्यार 61वो मुक्ती दिन सादर केल्ल्याचे थोडेशे श्रेय मेळटले. प्रोजेक्ट हाडटे ना जे लोकांक ते हाडटात ते लोकांचो कन्सेंट मेन. कितें हाडून डंप करपा जायना आनी लोक हाडून हांगा भरपा जायना. हांगा लोक हाडून भरलो जाल्यार उदक पळय स्पंज घेता तितलेंच घेतलें बाकीचें आवट. तशें जावपा जायना. पूण म्हाका गर्व दिसता की आमी एकदां तरी गोंयकारांनी आनी भारतीय लोकांनी इंडिपेंडन्स आमकां फ्रीडम दिलो ब्रिटीश राजा कडल्यान. आतां आमच्या हातांत आसा आमचें राज्य चलोवपाक आनी ताका लागून थोडोसो एफर्ट जर लोकांनी घालीत जाल्यार आनी लोकांचें मत घेतलें जाल्यार आमी सुदारप जातलें. आनी आय एम हॅपी टू बी द फ्री सिटीजन ऑफ अ फ्री कंट्री. आता पळया फुडल्यो खबरो. वास्कोच्या आरुशी वाठारांतले रेवेचे दोंगर अनवळखी मनशान खणून दवरिल्ल्या कारणान थळावे लोक बरेच तिडकिल्ले. रेवेचे हे दोंगर खणून कुशीकचे व्हाळ पुरयला. रेवेचे दोंगर खणून उडयल्ल्या कारणान पावसान दर्याचे उदक लोकांच्या घरांनी येवपाची शक्यताय आसा. देखून पंचायतीन ह्या प्रकरणात लक्ष घालून ना जाल्यार आमी खर आंदोलन करतले अशी शिडकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. कुशीची विलेजर्स हिंगा एकठांय जाल्या कित्याक गेल्या म्हयन्यान आतां 1 म्हयनो जालो हिंगा एक सँड ड्यून आसलो तो तेमी कातरून नाला आमचो ट्रेडिशनल वॉटरवेज आसली ती फिलअप करून तेमी बंद केली. तो रिस्ट्रिक्ट केला तेमी आनी धाकटो केला. 5 मीटर आसलो तो धाकटो केला तेणे विदावट एनी परमिशन. आयज आमी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक उलो मारलो तेजे फाटल्यान. त्या दिसाक ताका रेड हँडेड दवरलो आमच्या विलेजर्सांनी. तो डिस्ट्रॅक्शन करता तेन्ना
हो JCB तेणेन अटॅच केल्लो ताका रेड हँडेड दवरून आमी वेर्ना पुलिसांक कॉल करून 100 डायल करून तांकां व्हरोन तेमी ताका JCBक व्हरोन अटॅच केल्लो ताका लायव दवरलो तेणें डिस्ट्रक्शन ऑफ दी सँड ड्यून्स करता तेन्ना आमची मागणी आसली सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटीजांक आनी आमी बरोवन घातला एनवायरमेंटाक डायरेक्टराक पासून आनी आमी मागता एनवायरमेंट मिनिस्टरा कडेनूय आनी आमचो लोकल MLA लोकल पंचायती कडेन जे बायोडायवर्सिटीक आमी बरोवन घातला तेंचे कडेन आयज 7 दिसांचो आमी टायम दिवंक तांकां पोत्ती हिंगा येयल्या आयज सान 7 दिसांचो टायम आमी दिता तांकां फर्दर एक्शन आमी हेजेर घेतलेली यू एक्ट आयज पासून एक्शन जावंक ना एक्शन आमी आमचे मागणी आसली ऑर रेस्टोरेशन ऑफ दीस सँड ड्यून तेमी आहा तो सँड ड्यून्स तो पत्तो करपाचो आनी ती वॉटरवे तेमी एनक्रोच केल्या ती बॅक टू नॉर्मल करपाची हें सांगूंक सोदता की आयज लोकांक सगल्यांक भायर सरचें पडटा फॉर नो रिजन पळय कितें कितें घडटा तें आमच्या गोंयांत भायले येतात जागे घेतात आमच्यो नाल्ला वॉटर बॉडीज आहात त्यो पुरोवन आमकां त्रास करतात दीस वील लीड टू अ वेरी बीग डिस्ट्रक्शन फॉर द पीपल दोज हू आर लिवींग अरावंड दीस एरिया सो हें जो कोण विकता तें चिंतिना सो एवरी दीस इज लायक अ मनी गेम तूं म्हाका पयशे दी बाकी कितें जावं पाड पडो बिकॉज दे आर चिल्ड्रन तेंची संस्कृती आहा ती भायर वचून जियेतली सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दीस पीपल आर ओल्ड पीपल आर दे आर ऑलवेज शाउटिंग दॅट दीस प्लेस वॉज लायक अ गोल्डन प्लेस फॉर अस वी यूज्ड टू कम हियर एन्जॉय हियर आतां सगळें कॉन्क्रीट इवन द टुरिस्ट दोज आर कमिंग नाव दे वील नेवर कम अगेन बिकॉज दे हॅव सीन कॉन्क्रीट एवरीवेर हियर दे वॉज बीट ग्रीनरी आनी मातशें बिचीचेर बरें दिसतालें तें आतां तांकां पळोवंक मेळचें ना एंड वॉट गव्हर्मेंट इज थिंकींग about the tourism is not going to happen. So we are going to be depressed and lost. गोंयचे कितलेशेच बेरोजगार तरणाटे सरकारी नोकरेच्या फाटल्यान धांवतात पूण रोजगारा खातीर शेती वेवसाय करतना अशा तरणाट्याक प्रेरणा दिवपी काम एका महाविद्यालयान केलां पुराय गोंयांत अशें काम करपी हें खंयचें महाविद्यालय आनी ह्या महाविद्यालयांत अशें कसलें काम केलां ह्या विशींचो गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट कॉलेजीचो कॅम्पस म्हटल्यार मस्ती मजा जल्लोश अशेंच आमी पळयता पूण आयज आमी तुमकां अशें कॉलेजीन हाडल्यात त्या कॉलेजीन सारके भुरग्यांचे हात मातयेन बुडल्यात आनी त्याच मातयेंतल्यान भुरग्यांनी मोती पिकयल्यात तर तरणाट्या भुरग्यां खातीर सुद्दां तेंच्यांनी एक आदर्श तयार केला VM साळगांवकर महाविद्यालयाचे हे कॅम्पस हे फकत कॉलेज कॅम्पस न्हय तर ते एक तरेचे व्हड पोरसूं जावन आसा तांबडी भाजी मुळो गड्डो वांगी अशे 1-2 न्हय तर 16 तरेच्यो वेगवेगळ्यो भाज्यो हांगा रोयल्यात नाल्ल केळी आवाळे चिकू आनी हेर फळांची हांगा लागवण जाल्या आनी हे सगळें केलां ते ह्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आनी शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी एक आगळो आनी वेगळो तशेंच नवो संदेश विद्यार्थी दितात आतां ही भाजी हांगा पिकता आनी आमचो हांगा एक घाम गळून गेल्लो आसा अशें म्हणपाक जाता आनी भाजी पिकता आनी आमी भाजी खातात अशें एक उमेदीचो हो एक सण कसो दिसता की हां कितें आमच्या कॉलेजीन कितें पिकता तें आमी खातात सो तुमी जर फाटीं पळयत जाल्यार अशें ना की आमी एकच तऱ्याची भाजी अशी ओर फळां कितें बरो रोयल्यात आमचे बाकीचे जे स्टाफ आसा ते सुद्दां अशें एक कलेक्टीव एफर्ट घालतात की आमी करया अशें करया एक उमेदीन कशें नॉट ओन्ली बिकॉज आमकां करपाकूच जाय थ्रू NSS ओर आमकां कोणें ऑर्डर सोडल्या की अशें करात तशें करात आमी एक उमेदीन केला की हां करया कितें तरी आमी आसा हांगा आमचे येदी व्हडली भाटां आसतात घरां आसतात येदी व्हडले आमी पळोवंक वचना की आमी कितें करया आमी फक्त बिल्डिंगे बांदत रावतात सो अशी प्रेरणा घेवन की कितें तरी आमी करया अशें म्हणून आनी टू इन्स्पायर अदर्स ऑल्सो हे आमी केल्लें आसा कोरोना महामारीच्या काळात VM साळगांवकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी हांगा भाजयो रोवपाक सुरवात केली विद्यार्थ्यां सयत महाविद्यालयाचे शिक्षक आनी कर्मचारी लेगीत ह्या उपक्रमांकात सहभागी जाल्ले आता ह्या पोरसांतल्यो भाजयो तशेंच केळी नाल्ल आनी हेर पिकावळ विकून ह्या महाविद्यालयात पयशे मेळटात ह्या पयशांतल्यान महाविद्यालय विद्यार्थ्यां खातीर शिश्यवृत्ती दिता विद्यालयाचे शिक्षक विद्यार्थी आनी कर्मचारीच ह्या पोरसाची कुयदाद घेतात
वेळार नितळ करप, उदक वेळार घालप, तशेंच केमिकल सारेचो वापर करिनासतना ह्या पोरसांतल्यान ताजी भाजी पिकयतात. वेगवेगळ्या कार्यावळी वेळार फुलांच्या बदलाक भाजयेचो गुलदस्तो दितात. ह्या पोरसांत सणा परबांक लागपी फळावळ लेगीत आस्पावता. सांगपाचें म्हणजे हो प्रोसेस आमी इनोवेटीव मेथड म्हणून स्टार्ट केलो आनी 4 वर्सां जाली इनोवेटीव मेथड स्टार्ट करून लॉ कॉलेज प्रोडक्टीव एक्टिविटी करता अदर दॅन द लॉ. हे तातूंतलो मुख्य उद्देश आशिल्लो म्हणजे तांकां वर्क इज वर्शीप हो जो बेजीक प्रिंसिपल्स आसा पळय न्ही तो बेजीक प्रिंसिपल तांकां कळचो आनी ताज्यांनी तांच्यांनी आपले मातयेन आपूण काम करप हे तांकां जाणीव जावची. नाजाल्यार लॉ शिकला आनी मागीर ते म्हणटा आपूण सामको फक्त LLB आनी ताजे परतेंच सांगात बाकीचें ना. तशें नासतना दिस इनोवेटीव आयडिया आनी दीस इनोवेटीव आयडिया टिचरांच्या कल्पनेन आयली आनी तातूंतल्यान भुरग्याच्या मार्फत NSS युनिट पर्टिक्युलरली त्या NSS युनिटच्या मार्फत आमी हो प्रोग्राम स्टार्ट केलो आनी इतलोच हो प्रोग्राम बेश्टो स्टार्ट केलो ना तर ताजो प्रॉडक्ट पासून आमकां मेळ्ळें आनी ते प्रॉडक्ट आमी सेल केलें भायर आनी जवळ जवळ आतां पर्यंत आमी 1 लाख रुपयाचे वयर उत्पन्न मेळिल्लें आसा त्या हातूंतल्यान. आयच्या तरणाट्यांक गोंयच्या मातयेची जाणीव जावची तशेंच आपली जमीन आनी आपलो वेवसाय कायम स्वरुपी चालू दवरचो ह्या हेतान गोंयच्या तरण्या पिळगेक संदेश दिवपाक VM साळगांवकर महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी पोरसू तयार केला. स्वयंपूर्ण गोंया वांगडा आतां स्वयंपूर्ण महाविद्यालय जावपाच्या बेतान एक वेगळें पावल उबारलें पळोवपाक मेळटा. कोर्टाच्या आदेशाप्रमाण वेस्टर्न बायपासाचें काम बेगीन पुराय करपाक जाय देखून बाणावलेच्या लोकांच्यो भावना विचारांत घेवन वेस्टर्न बायपासाच्या प्लानांत बदल केल्लो आसा. हो प्लान घेवन आमी फुडें वतले भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल सांगता. हो बदलिल्लो प्लान दाखोवपा खातीर बाणावली पंचायतीक आपणे रकाद धाडिल्लो पूण पंचायती वांगडी आपले आयले नात अशें काब्रालान सांगलें. तुम्ही विचारले बरे गोष्ट वेस्टर्न बायपासाचो मॉनिटर करता NGT आनी हायकोर्ट. हांवें पयर बेनावली पंचायत म्हाका कडेन येयल्ली हांवें ताका रेकाद धाडलो की येया ते येवंक ना. आतां तेजेर हांव कमेंट करना. फुडल्या विकाक म्हजो प्लॅन जो आसा जो हांवें थोडे सेंटिमेंट लोकांचे घेतल्या आनी म्हाजे कडेन कितें पावर आसा आनी CM कडेन कितें करूं शकता ते भशेन केल्लें आसा. तो प्लॅन सगळो रेडी आसा आनी तेणी सांगलें ते स्टिल्टार करपाचें म्हाका दिसता हायकोर्ट जेन्ना मॉनिटर करता NGT मॉनिटर करता म्हजे पयल्यो सगल्यो गोश्टी जाल्यो. तो सेक्शन 2.7 किलोमिटरचो बंद पडलेलो आनी हायकोर्ट आनी NGT मॉनिटर करून कितें तरी गायडलायन्स दिल्यो आनी ते बेज ऑन दीस गायडलायन्स तें काम चालू आसा आतां. दुसरो इश्यू आसा की सेंटिमेंट लोकांचे हांवें पयलीं सांगलें हांवें 2-3 एक्सपेन्शन केलें आनी तितूंत भितर बेनावली पंचायत म्हजे कडेन येयल्ली एलॉंग विथ आनी बाकीचे तांकां तेन्नाय सांगलेलें की हांव कितें तरी करता आनी तांकां आपयलेलें लास्ट वीक हांवें पळोवपाक कितें करपाक ते येवंक ना कोण. सो आतां जे गोश्टी केल्या हांव तुमकां तोणकारीन सांगता ते तितूंत भितर तेंचो जो इश्यू आसा तो 650 मिटराचो आसा आनी तितूंत भितर आय हॅव मेड प्रोविजन्स फॉर इनिशियली when it was monitored by the NGT and the High Court, they had given only 3 water passes. आता ताका 12 केल्या 11 वा 12 केल्या साखर जायना पण 11 ते 12 केल्या. वॉटर विल फ्लो and not only there, including the old road जो आमचो आशिल्लो जो हायवे कनेक्टेड ना जो आमचो नॉर्मल वार्का वयता तो रस्तो अनेक रस्ते आसा तेजे आमी आतां जे ब्रिजीस आशिल्ले कित्याक तेजे खातीर उदक फुडें वचनासलें सो तेय आमी हातीन घेतले. सो इट इज नॉट ओनली द वेस्टर्न बायपास, द एंटायर कॉन्सेप्ट इज वेस्टर्न बायपास along with the connected roads where the water does not flow. So तेय आमी ब्रिज आतां न्यू जे कलवट आसा कितें आसा ते म्हाका दिसता 7 कलवट आमी न्यू बांदपाचे केल्या विथ द न्यू स्प्रेड. सो सगळें हांव तांकां एक्सप्लेन करपाक आपयल्लें पूण ह्या विकाक हांव डिक्लेअर करतलो प्लॅन दाखयतलो आनी काबार करतलो आनी काम चालू करतलो कित्याक हायकोर्ट मॉनिटर करता डिसेंबर 23 आमकां डेडलायन दिल्या आनी अशें जर पंचायत बरी आपयता तेन्ना कोण लोक आपयता तेन्ना येना जाल्यार म्हाका दिसता आमी मॉनिटरींग मेकॅनिझम भितर जे कॉन्ट्रॅक्टर आमी करतात ते भशेन आमी फुडें व्हरपाचें काम आमी करतले. सगळ्यांची नावां घालपाक ही लग्नाची पत्रिका न्ही अशें विधान करीत नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान पत्रकारांक सणसणीत जाप दिली. गोंय मुक्ती दिसा निमतान पेडणे आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो. ह्या कार्यावळी खातीर थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकारांचें आमंत्रण पत्रिकेचेर नांव नाशिल्ल्यान पत्रकार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांच्या मदीं वादावादी जाली. सरकाराचे कांय नेम आसतना ते प्रमाण हो बावटो हुबोवपाचो सुवाळो दर वर्सा घडोवन हाडटात अशें म्हणीत पत्रकारान विचारिल्ल्या प्रस्नाक नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान तिडकीन जाप दिली.
65 साजरो करता एका आमदार आमच्या स्थानिक आमदारांक कित्याक इन्व्हिटेशन तुमकां आमी दोष दिना तुमचे आमी कॉंग्रेच्युलेट करता आमच्या पेडण्यान येवन तुमी फ्लॅग होस्टिंग करता पूण आमच्या स्थानिक आमदाराक एका लोकप्रतिनिधीक तुमी डावलपाचो कारण कितें सरकाराचें हांव सांगता आयतानाचें आनी करतालो प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आपलें वचप सर हे तुम्ही आता तो लोकप्रतिनिधी नागरिक सर्वसामान्य नागरिक तुम्ही त्याका म्हणतात का लोकप्रतिनिधी म्हणतात पेडण्याचो जो आमदार हा प्रवीण आल्लेकर हो नागरिक काय लोकप्रतिनिधी हे म्हाका पयलीं सांगा आता जालें हांव लोकांतूच उलयता परत एक शब्द उलोवचो पयलीं नो म्हणजे हे तुम्ही हे केलं इनजस्टीस केल्या जाका आमी निवडून दिला लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून त्याका जर हांगा स्थान ना जाल्यार तो आमचे प्रश्न कशे सॉल्व करतलो आणि जिते आरोलकर ना दोगूय आमदार ना पेडणे तालुक्याचे तूं उलयता हांव लोकांत उलो एक पयलें आमी लक्षांत घेवंक जाय ज्यांच्यांनी मुक्ती आमकां दिल्या कारण आमच्या हांगा स्थान नासलें आमी खंय तरी आसतले आसलें आनी तेज्या बरोबर जेन्ना आमकां निवडून दिलें जेन्ना हांव आसा तेन्ना हांवें पयलीं चिंतूंक जाय हे लोक येयले ते म्हाजे मतदारसंघाचे ते तर येता जाल्यार आपणें कित्याक येवचें न्हू ताका आमंत्रण येवपाचें ना तूं भुरगो आहाय एक लक्षात घे हांव आतां विचारता म्हणून तुमकां भुरगो जालो म्हाका 50 वर्सां जाली 50 वर्सां जाली हांव भुरगो 18 वर्साचो ना इनमॅच्युअर ना हांव म्हाका लोकप्रतिनिधीक आमच्या कित्याक स्थान ना हे विचारपाचो म्हाका एक नागरीक म्हणून एक पत्रकार म्हणून म्हाका अधिकार आहा आनी हांव पत्रकार आनी नागरीक ह्या देशाचो नागरीक हांव तुमकां विचारना हांव हेंकां विचार डेप्युटी कलेक्टरान सांगपाचें आनी मामलेदारान ताका कित्याक डावल्ला तो आमच्या लोकांक कळना न्हू पळय आयकून घे तो भुरगो हा कित्याक म्हणटा हांव आमदार तिसरे फावट जालां आमी जेन्ना म्हापशा फ्लॅग होस्टिंग करता तेन्ना आमदाराचीं नांवां आसना जो फ्लॅग होस्ट करता तेजेंच नांव आसता हें आख्ख्या गोंयभर तशेंच खंयच्याय डिपार्टमेंटाचें काडलें जाय खंयच्याय तालुक्याचें काडलें जाय जो फ्लॅग होस्ट करता त्या मनशाचेंच नांव आसता हे पत्रिकेचेर जावयाचें मेवण्याचें आसता ह्या हेजेर सरकारी हेजेर प्रोटोकॉल आसता प्रोटोकॉला प्रमाणे ते तशें आसता तूं म्हाजी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट आहा फुडले फावटी तुमी मागणी करा सरकारा कडेन की आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी गोंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV